मंगलम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मधुसूदनः मंगलम देवकी पुत्रः मंगलम गरुडध्वजः श्रीरामं हनुमत सेव्यं श्रीकृष्णं भीमसेवितं श्रीव्यासं श्रीमदानन्दतीर्थसंसेवितं भजे। ब्रह्मान्ताः गुरवः साक्षात् इष्टं दैवं श्रियःपतिः आचार्याः श्रीमदाचार्याः सन्तु मे जन्मजन्म। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। विवेकानंद भट्ट ताने अत्यंत प्रीतिपूर्वक जावन अनेक पंथा स्वामेले सन्निधानांत येवन प्रार्थना दवरन तागेले नातवाले चौल संस्कार स्वामेले उपस्थितींतूची जावका म्हणून ताणे एक मनांत संकल्प केले। तेनेशीची एकले मन हट धरले म्हणून छकडना म्हळ्यार स्वामेले आगमन जावका म्हळ्यार तागेले एक मस्त एक अपेक्षा आशिल्ले। तेनेशीची स्वग्रहांतूची जावका म्हणून ताणें अपेक्षा केले। एक दोन तीन कडेन अवकाशू आमी प्रयत्न केले किंतु तांकां ही अनानुकूल आशिल्ले। किंतु अंतिम जावन गेनू 50 वर्ष मठाक जायत आशिल्ले तसले संदर्भांतूची तागेले स्वग्रहांतू स्वामेले आगमन जावन गेनू तागेले नातवाक कालच्या दिवसाक चौल संस्कार कालच्या दिवसाक ताका प्राप्त जाल्लो आसा। तशीची आयच्या दिवसाक रामा प्रित्यर्थ जावन गेनू 13 राम तारक मंत्र जप ताजे हवन कार्य ताणे जप केले आनी ताणे जप केला जेची हवन आयच्या दिवसाक हांगा घडले। तेनेशीची मुख्य प्राणू शनिवार आयच्या दिवसाक शनिवार दिवसाचे प्रित्यर्थ जावन गेनूची मन्युसूक्त वायुस्तुती पुरस्चरण हवन तशीची विशेष जावन गेनू हनुमंत देवाक मधु अभिषेक आयच्या दिवसाक हांगा समर्पण केल्लो आसा। कित्याक की म्हळ्यार हनुमंताक सीता अन्वेषण करून घेवन आयले नंतर म्हळ्यार व्हड कार्य आशिल्लें तें समुद्र दांटून घेवन वचका थंय राक्षसाले आस्थानांत प्रवेश करका थंय सीता देवी खंय आसा ते शोधन करका तिक्क ते रामा लेगी चुडामणी दिवन गेनू थंय तुलेन एक कसाने घेवन गेनू वापस समुद्र दांटून गेनू येवका इतलो व्हड कार्य आशिल्लें हें हनुमंतान मात्र करीत आशिल्लें। सो हें कार्य करून घेवन आयले नंतर सर्व ही वानरांक तांकां मोह म्हळ्यार अत्यंत इश्ट। तातूंत आमगेल्या मुख्य प्राणाक मोह म्हळ्यार कित्याक की म्हळ्यार कडेरी आयले नंतर रानांत न्हय वानरान उरचे थंय कशें एक मोह दिसले ताजे मधुपान केले म्हणून घेवन सुंदरकांडांतू हे आयकुचेक मेळटा। सो त्या निमित्तान मुख्य प्राणाक आयच्या दिवसाक तागेले एक नातवाले एक चौल संस्कार जाल्लो जेन्ना तो संतुश्टीत जावन ताणें आज हनुमंत देवाक मधु अभिषेक केल्या म्हणून आमी लेखताची। कित्याक म्हळ्यार ताकाय मस्त वत्तड आशिल्लें म्हळ्यार मस्त पंत याचन करत आसा प्रार्थना करत आसा किंतु आनिकची विळंब जायत आसा। स्वामेला आगमन जाताना ना आगेल चेल्ल्याल्या चौल संस्कार जाताना मस्तीतले तागेले मनांत तूं संशय की आक्षेप की जात की जायना की कोणा सांगता कितें करता कळना कुटुंबाक सांगचें जायना स्वामेलेक वचून पदे पदे हें करचें जायना तागेले मनांत तूं ताणें दवरून घेवन बशिल्लो तसले आज ही एक संतोष ताका जाल्ल्या म्हणून आमी लेखताची। आज एक नमन विवेकानंदाक वयके वय आनी आमकांय वय एक नमन चौडवांक 10th एग्जाम आनी बरोवन जाले नंतर कसन एक संतोष जाता न्ही लास्ट एग्जाम जाले नंतर एग्जाम एक जाल्ले म्हणून रिजल्ट कडेन कसन येवो बेजार ना पास जाल्यार पास। सो लास्ट एक संतोष जाता एग्जाम एक जाले दिवसा सकाळी उठून गेलो हे के हे वाची ते वाची लास्ट एग्जाम जावन पुस्तक एक सायडार दवरले नंतर एक समाधान जाता। तशीची विवेकानंदाक वयके वय आमकांय वय एक जालें न्ही म्हणून कित्याक की म्हळ्यार मस्तीतले वत्तड उरता स्वाम्यान येवका म्हळ्यार आमकां ही
मस्तितले समाजाचे विषय आसा, मठाचे विषय आसा, संचार जावका. सो मस्तितले आनी चौलमळ कुडेन खंयची एक दिवसांत करे तशें कांय ना. बाकीचे कडेन आतां राम नाम जप करत उरा, ताका समय हें करका हांग करनाका थंय करनाका प्रॉब्लम ना. किंतु चौल तशी करचें जायना. ताका एक नियमावळी आशिल्ली जेन्ना त्या योग्य समयाचेर योग्य कालाचेरीची करका पडटा. त्या निमित्तान वैशाख मासाचे वसंत ऋतूचे संदर्भाचेरीची तागेले नातवाले चौल संस्कार घडिले अत्यंत संतोषाचे विशय. ते न्हयशीची आतां ताण सांगिल प्रमाणे ताका एक विश्वास आशिल्लो की स्वामी कशी ना जाल्यार कशी तरी स्वामी आमकां अनुग्रह करतालेची, थोडेची प्लस मायनस जाताले किंतु स्वामी खंडितही येताले म्हणून न्हू ताका एक विश्वास आशिल्ले. स्वामी कशी विश्वासार सांगताची की ताका विश्वास आशिल्लो म्हणून कशी सांगताची. खंय तरी एक जावका न्ही. जर विश्वास ना आशिल्लो आसल्यार राम नाम जप तो करनाशिल्लो. ताणें राम नाम जप करना जाल्यार आज हवन करचें जायनाशिल्लें. सो पयले तुलेनाची राम नाम जप ताणें चाल केलें कित्याक म्हळ्यार स्वामी येतालेची म्हणले ताका एक दृढ विश्वास आशिल्लो. ते राम नाम जप करचें कारण कसन की म्हळ्यार विश्वास ताणें दवरिल्ले. नाजाल्यार आयच्या दिसाक भटमामा घेवन हवन करता आशिल्ले आसले, जप कोरगेन कडेन हवन करता आशिल्ले. आज जप करचें कांय नाशिल्लें. जप ऑलरेडी ताणें केल्लो आसा. कसले केले की म्हळ्यार खंयचे ना जे खंयचे तरी दिवसू स्वामी हांगा येवन गेनू वास्तव दिवन गेनू मोक्काम करताची म्हणले एक विश्वासू त्या व्यक्तीक आशिल्ले निमित्तान ताणें पयलेची राम नाम जप आरंभ केल्ले. सो तितलेक ताका विश्वास आशिल्ले की स्वामी येताची हांव आत्ताची राम नाम जप आत्तां हांवें आरंभ करका आनी कितले म्हागेले जपसंख्या जाता तितले संख्येचे हांवें हवन करका म्हूण गेनू ताणें पयलेची एक निर्धार करून गेनू राम नाम जप चाल केले. आनी ते जपाचे फलान आयच्या दिसाक हांगा हवन जाल्लो आसा. आमगेल्यान तेची सांगिल्लो आसा विश्वास फलदायक म्हणून न्हू सांगिल्लो आसा. जर आमकां फल जावका जाल्यार आमकां तितलेची विश्वास उरका. जर विश्वास ना जाल्यार फल आमकां मेळना. विश्वास फलदायक म्हणून सांगिल्लो आसा. ताणें स्वाम्याचेर विश्वास दवरले की स्वामी येतालेची कशी ना जे कशी तरी आमी प्रयत्न करे स्वामी लागीं परतून आमी विचारे म्हणून न्हू. एक्चुली तांगेले कुटुंबा लोक उठून तेचीची परत आयकयाची परतगाळी चरित्र म्हणून हांव परतून स्वामी लागीं याचन करत अंतीम जावन आयच्या दिसाक हे 2 दिसाचें वास्तव्य ताका मेळ्ळें आसा. आमगेल्यान तूं विश्वास आमी करताची करनाची म्हणून आमी सांगनाची. किंतु केलोपंत कसन जाता की केलोपंत स्वता मनाक दिसता की आमी सम करता आसावे आमकां करेक्ट फल मेळताना एक सायड खंय की एक कॉर्नराक संशय एक कडेन खंय तरी उरता. केलोपंत इंटरव्यू जाता, एक रावंड जाले दुसऱ्या रावंडा फेल कडेन इतल्यांनी केलें देवा तुका हें केलें तें केलें आनीक केलें. लास्ट खंय की एक मनान तूं संशय एक निर्माण जाता. आनी खंय की हें केलें म्हळ्यार चेरडाल कितें हांवें हें सांगून घेतिलें तें सांगून घेतिलें किंतु चेरडान काही केलें ना. चेरडा कसं बरें जालें ना. सो आवसूक एक संशय येता देव कसं पळयताच की ना. सो एक ना जाल्यार एक आमगेले मनान तूं संशय सहित विश्वास विना संपूर्ण विश्वास म्हणलें आमगेल्यान तूं दिसना. केलोपंत साधारण उट्टू लोकांक दिसता केन्ना मस्त दुख्ख येता तेन्ना एकदां मना दिसता कसन देवा इतल्यांनी केलें, इतलें तुगेलें उपासन केलें, इतलें तुगेलें हें केलें, इतले दिवसा सकाळ उठून घेवन सेव केलें, तुळशी माळ घांतून दिलें, फूल घांतून दिलें, जावकाशील उठू केलें तरी अशी जावकावे आमकां अशी जावकावे म्हणलें एक संदर्भ केन्ना तरी एक मनान तूं कोणाले मनान ते आईल उरतालें. असल विश्वास आमकां नाका. दृढ जावन घेवन विश्वास आमकां जावका. ते कशी की म्हळ्यार आमी केन्नाय सांगता उदाहरण एक ते डोंबराटा म्हणटाचे. डोंबराट म्हळ्यार रोडार वताना थंय एक कसं म्हणटाची रोप वॉकिंग उरता. दोनी सायड हे करून घेवन बरेच एक दोर बांदिल्लो उरता आनी ताजेर एकलो चमकून घेवन वता. तो चमकून वताना मस्तीतलो तो हें करता अशी हालता वैरी तगू जाता
बॅलन्सिंग ॲक्ट करत उरता ते डोंबराटा म्हणून गे न्हू ह्या सायडांनी सांगताची. सो ते बॅलन्सिंग ॲक्ट करताना तेगेले चेरडाक तो खांदेर घालून गे न्हू तो बॅलन्सिंग ॲक्ट करता मस्त वयरी सगू मस्त तो हे करता. एक हातान तूं बांबू धरून घेतलो उरता ना बड्ड कसकी धरिल्लो उरता. सो बॅलन्सिंग करून घेवन तो थंय वता. उट्टू लोक संतुश्टीत जाताची तागेले ते ॲक्ट पळोवंक गे न्हू उट्टू लोक संतुश्टीत जाताची. मस्त लोक चप्पाळे मारताची तागेले ते ॲक्ट पळोवंक घेवन उट्टू लोक संतुश्टीत जाता. इतल्यानी उट्टू जाल्या नंतर हे पळोवंक गे न्हू आपल्या चेरडाक खांद्यार घालून घेवन गे न्हू बॅलन्सिंग ॲक्ट करून गे न्हू सक्सेस करून गे न्हू सकल देवन गे न्हू जर त्या व्यक्तीन विचारले की वापस हांव हें ॲक्ट करता वापस रिपीट हांव हें ॲक्ट करता हांव आनीक चेरडाक मागेल खांदेर दवरून गे न्हू वापस तशी बॅलन्सिंग ॲक्ट मागेले करचें जात की ना म्हणून घेवन तुमी सांगले रे तुमी कसं म्हणटाची येस म्हणटा की नो म्हणटाची. कित्याक मग ऑलरेडी ताण केलेली पळयलें तुमी प्रॅक्टीस आसा अनुभव आसा एक्सपिरियन्स आसा तुमी कसं म्हणटाची आबा आरामशीर करेत तुमी संपूर्ण विश्वास आसा. कित्याक की मग ऑलरेडी केल्लें म्हणलें तुमी पळयल्लें आसा तेतकून वापस हो करता म्हणलें तुमकां धैर्य आसा ना तूं करत रे कित्याक म्हण आतां करून घेवन दाखयलें आसा तुका काय होड काय न्ही अनेक वर्स तुवें करता आसा तेतकून तुका आरामशीर जाता म्हणून न्हू तो सांगता. म्हळ्यार बाकी लोक ताका सांगताच कडेन तो थोडे सिनेरियो चेंज करता. अडना हांव वापस बॅलन्सिंग ॲक्ट करता बट एकय एक चेंज की म्हळ्यार मागेल चेरडाक खांदेर घालचें सोडून गे न्हू तुमगेल्या हांजू मध्ये तुला कोणेय तरी म्हाका चेरडाक दिवं का म्हणून सांगितना तेन्ना कोणेय आपल्या चेरडाक दिनाच. जे लोकांनी थोडे वेळ पयले तुगेले चेरडाक घेवन घेवन तूं हे बॅलन्सिंग ॲक्ट करचें जाता म्हणटना म्हणिल्लें वापस खाली सिनेरियो चेंज करून तागेले चेरडा नाका तुमगेले लोकाल विले आनी तूं कोणें तरी एक चेरडा दी आमळ कुडेन तुमकां कसन दिसलें आतां विश्वास ना आतां धैर्य ना. कित्याक म्हळ्यार आपणेल चेरडे न्ही आतां खंय तरी हाण बॅलन्स करता नांतान मागेल चल खंय तरी पडले री म्हणलें क संशय तांकां निर्माण जाले. आतां विश्वास ना. थोडे वेळ पयले विश्वास आशिल्ले किंतु दुसरे एक सिनेरियो चेंज जालो कुडेन तुमगेलो विश्वास कसो जाले संशय निर्माण जावन गेले तसले विश्वास जाले. आमगेलेय तशी एकदां आमकां जॉब मेळ्ळें विश्वास आयलो हो देवाक हांव काल हें केलें मागीर पास जालें म्हणून कडेन आनी खंयचे तरी थोडे दिवसान वापस तेची सेम स्ट्रॅटेजी करून हें केलें फेल जालें वापस कडेन लास्ट टायम जालें हे टायम कित्याक जालें ना अशी आमगेले एक 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 संशय निर्माण जाता. असल संशय जावन घेवन विश्वास आमी देवाचेर केल्यार खंडितही फल मेळना. आमगेले विश्वास कशी उरका की म्हळ्यार मुख्य प्राणाल तशी उरका ताका 100% विश्वास इतलेक विश्वास की म्हळ्यार रामाक हनुमंताचेर विश्वासू हनुमंताक रामाचेर विश्वासू. सो उभयतांकही देवाक आनी हनुमंताक कशी एक परस्पर विश्वास आशिल्ले तशी एक विश्वासू आमगेले मध्य उरका म्हणून घेवन देवाले आनी आमगेले मध्य उरका. इवन बायल बामणाचेर वैकेची विश्वास उरका अशीच उरका म्हणून सांगिल्लो आसा. कित्याक की म्हळ्यार संवसारांत तूं मुख्य जावन आशिल्लें तसले विश्वासाचे खेळ. एक पंता कोणकी नववधूनी लग्न जावंक आशिल्लें मुखारी लग्न जावंक आशिल्लें तांगेलें. सो तांणी कशें केलें की म्हळ्यार एक एक्सपिरियन्स म्हळ्यार वयोवृद्ध जावन आशिल्लें तसले एक दंपती लागीं वताचे आनी तांणी कशें विचारताची की आमी केन्ना लग्न केल्यार रडना आमी दोगी लोक केन्ना लग्न करून घेतल्यार रडना म्हणून घेवन तांणी ते वयोवृद्ध जावन आशिल्ले तसले दंपतीक विचारलें. तेन्ना दंपतीन हांकां कळका न्ही बायल भितर आसा आनी बामूण भायर आसा आनी हे बामणा लेगी हे दोन नवयुवक कसन आसाची तांणी ते वयोवृद्धाक प्रश्न विचारले. तेन्ना हो बामूण कसन सांगता की म्हळ्यार उजवाड आसा मस्त उजवाड आसा इतलो उजवाड आसल्यार वैकेची ताणें बायलेक कसन सांगता की म्हळ्यार भितर वचून घेवन भितर तुवें एक टॉर्च
आनी एक दिवो घेवन घेवन यो म्हणून गे न्हू बामून सांगता. आतां तुमगे लेखान कशें न्हय, अरे भायर इतलो उजवाड आसा आनी टॉर्च जावका वे आनी दिवो जावका वे नाक न्ही वे. सो बायलीन कसं म्हणका आशिल्लें, भायर उजवाड आसा आनी आनी दिवो आनी टॉर्च हांगा न्ही गरज ना म्हणून बायलीन सांगता आशिल्लें. किंतु बायलीन एक शब्द ही काण आशिची, तिणें टॉर्च वयके घेवन आयले, दिवो वयके घेवन आयले. हे युवकांक वयकेची थोडें आश्चर्य जालें, इतलो उजवाड आसतना हो कसो न्हय टॉर्च दिवो हे तेणी घेवन यो म्हणटाना. तेन्ना ते नवयुवकाक त्या वयोवृद्ध व्यक्तीन सांगलें, पळय विश्वास म्हळ्यार अशी उरका, विश्वास म्हळ्यार अशी उरका. बायलीन प्रश्न करनाशिची. बामणान कसकी एक सांगलें म्हळ्यार तांतू कसकी एक बामणाल कसकी एक विचार आसा म्हणून गे न्हू आलोचन करून गे न्हू बायलीन बामणाल उतरारी विश्वास करून गे न्हू तिणें दिव वयके घेवन आयलें, टॉर्च वयके घेवन आयलें. प्रश्न करचें गेलें ना, कित्याक म्हळ्यार बायलीक गोत्त आशिल्लें की बामणाल मनान तूं कसकी एक आसा म्हणून गे न्हू बायली मनाक गोत्त आशिल्लें. तेतकून तिणें प्रश्न करनाशिची दोनी वस्तू हाणगेन दिले. ते कोणाक सांगलें की म्हळ्यार ते युवकांक सांगलें, पळय हांव सांगिल्लें एक सेकंडाकची बायलीन उठ्ठू घेवन घेवन आयल्या. कडे बायली विचारलें, तूं गोत्तस न्ही वे, हांव उजवाड आसा, म्हाका गोत्त आसा बामणाल मनांत कसकी एक विचार आसा म्हळ्यार कितें री हांव हें घेवन घेवन आयलें. त्या बामणाल मनांत कशें नाशिल्लें की म्हळ्यार हे दोनी युवकांक दाखोवपाक आशिल्लें तुमी केन्ना लग्न जावका की म्हळ्यार केन्ना बायलीक बामणाचेर संपूर्ण विश्वास आसा आनी बामणाक बायलीचेर संपूर्ण विश्वास केन्ना जाता तेन्ना तुमी लग्न करचेक वचा. पयलें लग्न करून घेवन कडेर विश्वासारी तुमी हें करचें वच नाका म्हळ्यार कितें री हांव हें उदाहरण दिलें म्हणून गे न्हू ते वयोवृद्ध जाले तसले दंपती दिताचे. सो प्रत्येक कडेन खंयी वचा, खंयचेय उरो तुमकां विश्वासूच जावका. बँकांत तुमी जर पयशे घालका जाल्यार डेपॉजीट करका जाल्यार बँकाचेर विश्वास ना तुमी थंय पयशे घालचे वचनाचे. बँकाचेर विश्वास आसा म्हळ्यार कितें रिची तुमी पयशे घालताच. हय नॅशनलायज बँक मारया एक विश्वास आसा. खंयचेय तरी सोसायटी जावं आनी खंय तरी जाल्यार तुमकां विश्वास आसवे ना. हां तुमगेलो कोणेय तरी व्यक्ती आसा म्हळ्यार हां मागेल बापूस कामां आसा, मागेल फ्रेंड कामां आसा, तागेल विश्वासाचेर तुमी पयशे घालता. म्हळ्यार लास्ट खंयी गेल्यार वयकेची कशें इम्पॉर्टंट जालें विश्वास म्हळ्यार इम्पॉर्टंट जालें. इन्वेस्टमेंट करा, रिलेशनशीप जावो ना जाल्यार स्वामेलवेर जावो देवाचेर जावो प्रत्येक कडेन हे विश्वास म्हणलें जावूं का ना जाल्यार खंयचेंय कार्य तुमकां जायना. खंयचेय उरो लास्ट तुमी म्युच्युअल फंडांत घालता ताजेर विश्वासू, कंपनीचे शेअरांत घालता जाल्यार हरशीं तुमी घालनाची. हरशीं घालता वे ना तो गेले लास्ट इयर प्रॉफिट कितलें आशिल्लें, EPS शेअरिंग्स कितले आशिल्ले, बाकी कसं नाशिल्लें हें उठू चॅकींग करून घेवन हां बरें ग्रोथ आसा म्हणून पळयले नंतर तुमी कडेरी थंय घालता विना हां डायरेक्ट घालनाचें. ओके तुमी कंपनी पळयलें ना, तागेले डायरेक्टर कोण आसा पळयलें ना, बट कसन आनेकल्याचेर विश्वास करता. अरे ताण पळयलें न्ही, हांव पळयलें ना मरे या म्हाका कंपनी गोतना कसनय गोतना, ताण तंत घाल्या म्हळ्यार म्हाका ताजेर विश्वास आसा आनी ताका त्या कंपनीचेर विश्वास आसा. म्हळ्यार लास्ट कशी गेल्यार वयकेची विश्वास नाशिची कसनय करचेक जायना. खंयचेय उरो संगीत वयके म्हणटाना ते इन्स्ट्रुमेंटान त्या व्यक्तीक साथ दिवका आनी त्या व्यक्तीन इन्स्ट्रुमेंटाक तशी पळोवन घेवका. सो प्रत्येक कडेन पण एक एकदां हात चुकलो म्हळ्यार तुगेले उठूच गेले. सो प्रत्येक हांत वयकेची विश्वास ना जाल्यार काही करचेक जायना. ते स्वामेल विशया उरो, देवाल विशयांत उरो, लौकीक विशयांत उरो, त्या निमित्तान विश्वासः फलदायकः म्हणून सांगिल्लें आसा. विश्वास दवरलेची फल मेळटा म्हणून सांगलें. त्या निमित्तान विवेकानंद भट्ट ताणें तांगेले कुटुंबाचे न्ही एक विश्वास दवरिल्ले. कसनय जावो कितलेही जावो सोम खंडीतही हांगा एक मोक्काम दिता म्हणले एक विश्वासानाची आयच्या दिसाक स्वाम्यान हांगा येवचेक जालें. आमकांय मनाक दिसता आशिल्लें ते चल्याल एक चौलस कार्य जावका, विवेकानंद भट्टाले एक मना संकल्प एक जावका. सो इतले एक आत्मीयता, इतले एक मठाचे अभिमानू प्रत्येक विषय जाला. राम नाम जप जाले, हांगा हवन कार्य जाले, मनुसूक्त हवन जाले, ना वायुस्तुती पुरस्चरण जाले, मधु अभिषेक जाल्लो आसा, स्वामेला आगमन जाले,
रामदेव वीर विठ्ठलाले सेव जाले सर्व लोकांक आदर आतिथ्य करचेक अवकाश मिळाले तप्त मुद्रा धारण वैके जाले खाली 1.5 दिवसा भितरी तप्त मुद्रा धारण वैके जाल्लो आसा मंगळूरतल्यान आपूण घेवन राम नाम जप अभियान वैके जाल्लो आसा भुरी सम्रादन वैके जाल्लो आसा प्रति एक हे 1.5 दिवसा भितरी ताणें केल्लो आसा एक व्यक्ती कडच्यान इतलें जावका म्हळ्यार त्या व्यक्तीन अभिमान दवरल्यार मात्र जाता आशिल्लें तितलो ताणें प्रयत्न केले इतले श्रृंगार केले त्या न्हंयशीची तागेले स्वग्रहान तूं वैरचे माळेन तूं ताणें स्वामे कितें एक्सक्लुझीव स्वामेन आयिल्ले तेन्ना स्वामेकच ते बाकी टायमार वापर नाशी नाजे केलो लोकांक संशय मरे ह्या स्वामे घरा राबता वे म्हणून आमी तागेल घरा राबनाची तागेल घरा वैरी ताणें गुरू मंदिर बांदले त्या गुरू मंदिरांत आमी राबतासाच विना हा तागेल घरांत तो दुसरे कडेन तो वास करचे स्वाम्यान आयिल्ले तेन्ना घरच्या कुटुंबांनी दुसरे कडेन वास करचे आनी घर उठू स्वामे सोडून दिवचे पयल्या काळांत उठू अशी आशिल्लें पयल्या काळांत खंय शाखा मठ आशिल्ले कडेर कडेर कालमाना नंतर एक स्वाम्यान गेले तशी कडेन शाखा मठ निर्माण जाले ताजे पयलीं वैके संचार जाता आशिल्ले संचार जाले तेन्ना कशी स्वाम वास करता आशिल्ले तेन्ना घरांत वास करचे संदर्भ येता आशिल्ले किंतु तांगेल कशी आशिल्ली की म्हळ्यार स्वाम जेवो आयल म्हळ्यार घर वेकेट करून दिवचे घरचे सदस्यांनी थंय राबचे ना घरचे सदस्य दुसरे कडेन रिलोकेट त्याची कंपाउंडान तूं किंतु दुसरे कडेन रिलोकेट तांणी जाता आशिल्लें आनी स्वाम्याक तांणी सोडून दिता आशिल्लें सो अशी एक परंपरा आशिल्ली आनी तेन्ना काळांत तूं अणवाळपणांनी आशिल्लें म्हळ्यार मस्तींतले अणवाळपण आशिल्लें घरांत वैके सालिग्राम पूज आनी जाता आशिल्लें सो मस्तींतले परिपाट आशिल्ले आनी ह्या सायड साऊथ केंद्रांत तांणी तरवड म्हणून घेवन एक आसा कॉन्सेप्ट तरवड म्हळ्यार कसन की म्हळ्यार मूल घर म्हणून घेवन तांणी सांगताची आनी श्राद्ध कार्य गणपती ना अनंत चतुर्दशी हे उठू जाल्यार तांणी रातचे घरांत करनाशी तरवडांत करचे फंक्शन टायमार आनी उठू एक सायड बाकी उठू आनी एक सायड अशें करचे ते तरवडांत तूं रातचे तसल आनी उठूची केलो कडेन मेळटा केरळांत आनी हे विशेश जावन तरवड आनी म्हणून घेवन आसा सो अशी एकांत तूं एक परिपाट आसा हाजे पयले ही परंपरेचे 18वे स्वामे 17वे स्वामे तांणी वैकेची घरांत वास केल्ले उल्लेख मेळटा किंतु कसन की म्हळ्यार तांगेल घरांत हे आचरण आनी आशिल्ले तांणी घर आनी सोण घेवन स्वाम्याक स्वतंत्र ते घर म्हळ्यार 2 दिवस स्वाम्यान वास्त उर पर्यंत स्वामेलेची स्वाम्यान भोंवचे स्वाम्यान हे करचे बाकी कोणाकची थंय प्रवेश हे ते कसने उरना कित्याक म्हळ्यार स्वामेल देव आनी उरता स्वामेल अणवाळपण उरता ना स्वामेले वैदिक आनी वृंद आनी उरताची सो ते घर स्वाम्याक कितेरीची तांणी हे करताच आनी बाकी सदस्य तांणी भायर राबताच सो अशी एक परिपाट हाजे पयले आशिल्ले किंतु हे पंथा विवेकानंद भट्टा 2013 तूं आमगेल प्रिय गुरुवर्य स्वामी प्रप्रथम पंथ हांगा वास्तव्याक आयले 2019 तूं वापस उभय स्वामी वास्तव्य आयले एक स्वामी दोन स्वामी वैकेची हांगा राबून गेले एक रुमान दोन्ही स्वामी राबिल असच एक सायड स्वामी एक सायड आमे मध्ये पर्दो इतलेची आनी कसाने ना म्हळे इतलान तो वैकेची दोन्ही स्वाम्यान राबून घेवन हे केलें आसा एक कसन की म्हळ्यार आमकां स्वाम्यालांत कसन की म्हळ्यार स्वाम्याक रात्रभर लायट जावका आमगेल स्वाम्याक मालगड स्वाम्याक लायट म्हळ्यार कसन की म्हळ्यार एकदम उठलो कुडान आस पळय तांकां काळोखू ना जाल्यार पुस्तकांनी वाचन करचें केलो पंत तांकां रात्री खंय तरी न्हीद पडटाना वापस पुस्तक वाचन करचें तांगेले एक अभ्यास आशिल्लो उठलो कुडान कसन वाचिलें आनी 1 तास बरें जालें आनी परत तांणी हें केलें कंटिन्युअस म्हणून घेवन अशी हें ना आनी परत जाग जालें आनी परत तांणी हें केलें सो तांकां केन्ना केन्ना तांकां वाचन करता म्हूण दिसलें तशी बट लायट काल्यार आमी उठता आशिल्ले सो असल नमुनेचे एक संदर्भ आशिल्ला असल अंतवैकेची उभय स्वाम्यान जीवन केलें फॅन लावका म्हळ्यार फॅन लावचें जायना कित्याक म्हळ्यार चड फॅन लावल्यार स्वाम्याक वर्टिगो हांग फॅन लागले हांग हूम येता सो असल नमुनेचे एक संदर्भ आशिल्ले तंतवैकेची उभय स्वाम्यान खुशीन हें करता आशिल्ले एक सायड स्वामी आमगेले हें करता आशिल्ले आमी स्वाम्या बद्दल पळयता आशिल्ले सो अशी करून न्हू तेचीची उभय स्वामेल मदेले हेचीची प्रीती विश्वासू गुरु शिष्या मध्ये एक बांधव्य पळोवचेक मेळता आशिल्लें हे उठूची 4 वणती भितर आशिल्ले विशय म्हळ्यार कोणाक सांगचे विशय न्ही
किंतु असल एक संदर्भ एक रुमांत वैकेची उभय स्वामी वास्तव्य कोरगेन हे केले उभय स्वामीन एक रुमांत वास्तव्य अशी म्हणणे केलोपंत प्रॉब्लेम कसन की म्हळ्यारी कंटॅमिनेशन म्हणटाच आमी श्वास घेवचे गुरुस्वामीक श्वास हे जेवचे फाल्याक आमकां थंडी जाले आमकां थंडी जावन घेवन आसा आनी म्हालगड स्वामी थंय आसा आमगेल थंडी तांकां हे जावचे फाल्यां उभय स्वामीन कडेन रामदेव वीर विठ्ठला पूज जावं का फाल्याक तुमगेलांत कशी आसा तुमी ताप आयले म्हळ्यार एक क्रोसीन घेतले आराम कशें करेत डोलो घेतले नांचिले कशें करेत आमकां तशें ना म्हळ्यार ताप आयल्यार वैकेची पूज करका ताप आयला जाल्यार वैके पूज करका थंडी आयल्यार वैके पूज करका पूज मात्र चेंज करचेक जायना आनी दुसऱ्यान करचेकही जायना स्वाम्यान करका स्वाम्यान नैवेद्य करका एक दिवस वैकेची आराम उरो आराम नाश उरो खंयचे परिस्थितीन तूं रामदेवाल वीर विठ्ठलाल पूजा खंयचे रितीरी दुसऱ्याल करचें न करचेक जायना तुमगेलांत परिपाट आसा हा ना जाल्यार ताण करेत ना रे तूं वचून यो रे सुतक असल्यार आनीकले भटमा म्हाका पेटवत आमगेलांत तूं त्या परंपरा ना स्वाम्यान करका तेचकून एक स्वाम्याक खंय तरी थंडी जाले आनीक स्वामी तरी स्वस्थ उरका तेचकून त्या एक परिपाठान एक अंतर दवरता आशिल्लें सो प्रत्येक एक हाका एक नियमावळी आसा अशी कसले हे न्ही पयले काळांत वयक एक स्वाम्याल मानचे थंय ताचे सकल दुसरें मानचे लागीं लागीं हे करनाशिल्ले कित्याक म्हळ्यार श्वासोच्छ्वासांत खंय तरी व्यत्यास जावन गे न्हू फाल्याक स्वाम्याक थंडी तापू हे ते असल निमित्तान एक थोडेची एक संप्रदाय दवरून घेतिले सो असल एक परिस्थितींत वैकेची उभय स्वाम्यान हांगा वास करून गे न्हू ताका अनुग्रह केले स्वाम्यान सांगले काय ना रे आमी एडजस्ट करून घेताची सो अशी एक आमगेल स्वामी कसन खंयच मेळटा तंतूची आमगेल स्वाम्यान तेची आमकां शिकयले चड अपेक्षा करचे वच नाकाची कांतू मेळटा तंतूची आमी हें करून घेवन वचका कशें की म्हळ्यार ताणें आमकां सांगता आशिल्लें उद्दाक केन्नाय म्हाका हे शेप घेवका त्या शेप जावका म्हूण घेवन केन्ना खंयचे आयदनांत वता ते शेप घेता आशिल्ले उद्दा जाल्यार मडकींत गेले म्हळ्यार ते उद्दा मडकीचे शेप घेता आशिल्ले उद्दा जर बाकी खंयचे तरी व्हड आयदनां घेतल्यार ते व्हड आयदनां शेप घेता आमी वैके अशी उरका खंयची खंय 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 मुक्काम वताची त्या मुक्कामाक समजावन घेवची आमगेल आकार आमी घेवका दुसऱ्यांक आमी हें करचेक जायना दुसऱ्याचेर चड निर्भरही उरचे न्हय स्वावलंबी जावन घेवन जीवन करका म्हूण केन्नाही स्वामी आमकां पदे पदे ते सांगत उरता आशिल्ले स्वावलंबी सेल्फ सस्टेन उरका म्हूण घेवन स्वामी सांगता आशिल्ले केन्नाही आमगेल प्रत्येक शाखा मठ ना जाल्यार आमगेले मूल मठ केन्नाही स्वावलंबी जावन घेवन उरका म्हूण घेवन केन्नाही हे एक विशय आमगेल कानांक घालत उरता आशिल्ले सो अशी एक आमगेल स्वामेल एक परिपाटू जीवन आशिल्लें तशें उभय स्वामेल वैकेचे वास्तव्य 2019 हांगा घडलें आनी वापस आतां 2025 हांगा तिसरे वास्तव्याक येवन गेलो आयच्या दिवसाक अंतिम कार्यक्रम सभा कार्यक्रमांत आमी बशिल्ले आसाची हे संदर्भारी सर्व लोकांना अत्यंत हृतपूर्वक जावन हे 2 दिवसाचे कार्यक्रमांत सहर्ष जावन गेलो तुम्ही सहभाग जाल बद्दल आमी संतोष व्यक्त करताची विशेष जावन विवेकानंद भट्ट सतीश भट्ट हांणी उट्टलोकान एकत्रित मेळून गेलो हे कार्यक्रम चंदाईर जावचेक तांणी प्रयत्नशील केले आनी अत्यंत येतान वैके आमी संतोशार आयले वापस हांगा वताना संतोशार आमी पुनः हांगा तुलेन मुक्कामाक आमी भायर सरता आसाची कित्याक म्हळ्यार एक व्यक्तीन इतलो अभिमान दवरून घेवन इतले सरंजाम करून घेवन इतले व्यवस्थ करता म्हळ्यार ते अत्यंत संतोषाचे विशय म्हळ्यार ताणें इतले परिश्रम घेतिल्ले आसा ताणें दवरिल्ले विश्वासाक ताणें संकल्पित तागेले मना कसन आसा तागेले नातवाले भविश्याचें ताणें कसन आलोचन केल्लें आसा ना तागेले मुखाविले भविष्य विद्याभ्यास की वाक चातुर्य की वाकपटुत्व की हे सर्व ही वाचा की शुद्ध वाचा की हे सर्व ही तागेले त्या नातवाक रामदेव वीर विठ्ठलान अनुग्रहान मुख्य प्राणाले अनुग्रहान विशेष जावन घेवन ताका प्राप्त जावो स्वाम्याले मुक्काम जाल्ले निमित्तान रामदेवाले सन्निधानांक आयिल्ले निमित्तान तागेले नातवाक बर जाल म्हणले एक कीर्ती आमगेले रामदेव वीर विठ्ठलाक पावो म्हणून हे संदर्भाली आमी रामदेवाले एक प्रार्थना करताची आनी आयिल्ले तसल सर्वय समाज बांधव तांगेले वैयक्तीक जिवनांतू तांणी करतसल उद्योग व्यवसायांतू नित्य निरंतर क्षेमाभिवृद्धी नांदतुरो अशी देवचरणी गुरुचरणी प्रार्थना करीत आमगेले आशीर्वाद परभाषणाचे आमी मंगल घडयताची श्री कृष्णार्पणमस्तु।